1 ते 28 फेब्रुवारी मेरेन कला अकादमीत प्रदर्शन जातलें। हे प्रदर्शन गोय विज्ञान आनी केंद्र बायोटेक्नॉलॉजी खात्यान जोडपालवान आयोजीत केला। नोबल मिडियान ह्या कार्यावळीक पालव दिल्लो आसा, अशी माहिती मुखेलमंत्री पर्रीकारान दिल्या। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान चीफ रिपोर्टर केन्झिल रॉड्रिगीस। फेब्रुवारी पर्यंत आणि एक्झिबिशन 1 फेब्रुवारी पासून 28 फेब्रुवारी पर्यंत कला अकॅडमीत सुरवात जाता। मेनली कला अकॅडमी, अदर वेन्यूज ऑल्सो। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आणि गोयचे डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी हांच्यांनी कंबायन हो कार्यक्रम केल्लो आसा। आणि हातूंत भितर नोबेल मिडिया जी आसा तांच्यांनी सहकार्य दिलां। ह्या कार्यक्रमान भितर 1 तारखेक कार्यक्रमाची इनॉग्रेशन प्रोग्राम आहा, जो प्रोग्रामाक बेसिकली इट्स इनॉग्रेशन ऑफ द एक्झिबिशन where Nobel laureates who will be stationed in Marriott will be brought in a vintage bus and त्यांनी खंयच्यान तरी कामिजांव सोदून काडला, जातूंतल्यान तांकां घेवन येतले आनी तांचें स्वागत करून इनॉग्रेशन एक्झिबिशनाचें जातलें। ताजे नंतर ओपनिंग सेरेमनी जातली। ओपनिंग सेरेमनी जातकूच राउंड टेबल with some prominent industry and others will take place at Adil Shah Palace. आणि हांगा जे कोण इनॉग्रेशन सेरेमनी घेतले तांकां तांचो फुडें कार्यक्रम चालू उरतलो। मेन कार्यक्रम जो आसा तातूंत इंटरॅक्टीव पोर्शन आसा, हो 2 तारखेक आसा। 2 तारखेक सकाळचे 10 ते 12 डायलॉग विथ नोबल लॉरेट्स हो स्टुडंटां खातीर कार्यक्रम आहा, जातून भितर शाळा, कॉलेज आनी युनिवर्सिटीच्या भुरग्यांक आपयल्ली आसा। आनी तांच्यांनी विशय मांडटकूच नोबल लॉरेट्सांनी हो विशय भुरग्यांक तांचे कडेन प्रश्न उत्तर इंटरॅक्ट जावपाक मेळटले, डिसायड आसतले। दुसऱ्या दिसा कार्यक्रम जो आसा तो रवींद्र भवन मडगांव आसा, त्या खातीर कॉन्सन्ट्रेशन सावथ गोंयच्या भुरग्यां बरोबर तसोच सिमिलर टायप प्रोग्राम विल बी कंडक्टेड। आणि तिसऱ्या दिसा मागीर तांचे NIO भितर इनवायटीज आनी NIOचे सायंटिस्ट, इनवायटीज दोज हू आर फ्रॉम रिसर्च एरिया तांकां आपयले वतले, तांच्या बरोबर तांचे कार्यक्रम आसता। दीस इज अ मोर ऑर लेस प्रोग्राम। द म्युझियम वील कंटिन्यू अप टू 28 फॉर पीपल स्टुडंट्स टू कम एंड सी। आता ह्या सगळ्या कार्यक्रमाक 5 Nobel laureates are visiting the state. We will give you copies of their biodata, but I will just luckily I don't know what is there in our genes, but we have 3 Nobel laureates who have won Nobel Prize in genetic research.